आयच्या वाचपांतल्यान देवाच्या उतराचेर आदारून आमी मोग ह्या उतराचेर नियाळुया. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक दिलो. देव मोग देखून जेजून मोगाची आज्ञा दिली म्हणून मोग करात एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो. हीच मोगाची आज्ञा कशी जिवंक जाय तें हेब्रेवांक बरयलोली चिटींत आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा. एकामेकाची भाव भयणी कशी मोगान जिवंक आयच्या वाचपांत ह्यो वस्तू करूंक आमकां सांगता. वाटसुऱ्यांक बिराड दिवंक, कोयद्या सवें हुस्को दाखोवंक आनी पिडापीड सोंसतात तांची दया करूंक. आनी हें सगळें करतना तुमची चाल इमटेपणाची जावची न्हय म्हूण ह्या वाचपांत शिटकावणी मेळटा. दुसऱ्या उतरांनी मोग करूंक उदार जावंक गरजेचें म्हूण आमकां सांगता. शुभ वर्तमानांत उदार मोग कसलो तो जोआंव बाप्तिस्त दाखयता. देवान आपणाक दिला तो वावर करूंक जोआंव आपल्या जिवाची पर्वा करिना. जेजून मोगाची आज्ञा दितना म्हणलोलें, मोग करात जसो हांवें केला तुमचो. आनी जेजून क्रुसाच्या बलिदाना वरवीं हो मोग दाखयलो. आपल्या जिवाचें बलिदान करून जोआंव तेंच करता. आनी मोग ह्या उतराची सारकी समजणी घेवन नीज मोग संवसारांत पसरावया. देवाची येवजण स्विकारून क्रिस्ताचो पाटलावदार जावंक एका दिसाचो खेळ न्हय, तो आमच्या आख्ख्या जिविताचो हेतू जावंक गरज. थोड्याच काळाचो क्रिस्तांव म्हणून ना, आमी देवाची येवजण कितें ती समजूंक घुस्पता, पूण पवित्र आत्मो आमची मनां उजवाडायता. देवाचो मोग आमकां स्पश्ट करता. भाग्योन मादर तेरेसा चडशी तिच्या संस्थेंत भितर सरूंक सोदताली तांकां ती सदांच सांगताली, आमच्या वावराक सुटी ना, दिसाची 24 वरां आमी वावुरता. जेजूच्या पाटलावदाराचें जिवीत कशें जावचें तें ती सरळ सांगताली. एका जेजूच्या पाटलावदारांक जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडटा, जायते कश्ट सोंसचे पडटात. फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की हांणी हें पुस्तक बरयलें तें सगल्यांक फांकी जालें. ताचेर आरोप घालून ताका बोंडखणींत घातलो. बोंडखणींतलो भायर सोदतोच एक नवो मनीस जावन तो भायर सरलो. बोंडखणीन म्हाका सुटका दिली अशें तो म्हणटालो. तो जेजूच्या पाटलावदारान आपलो खुरीस मोगान व्हरप हें तो शिकलो. कोश्टांतल्यान आमी जायतें शिकता. तर देवा उतरांतल्यान मनीस वाडटा आनी तीर जाता हें सोत वळखून देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत जेजून पुर्तें जावंक आमचे मागणें ह्या मिसा भेटींतल्यान बापाक उबारुया.